नमस्कार. डिचोली तालुक्याबरोबर डिचोली शहरानू असे बरेच अशी ऐतिहासिक अशी जागा असा. डिचोलीचे नवे मानलेले मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा त्याच्या फुडल्या वटेसून आणि लक्ष्मीनारायण देवस्थानच्या जस्ट समोर आशिल्ल्या औषध वाड्याचेर एक जीर्ण जाल्लें, म्हणजे तुम्ही पळयता आसतना फाटसून देवूळ आहा ते खंय ना तरी पडल्याच्या परिस्थितींत आसा. आणि हे ऐतिहासीक अशें हांगासर जेन्ना आमी हांगा पर्यावरण प्रेमी राजन केरकर जे हांगा येयले, तेंच्यांनी भेट दिली, त्याच बरोबर तेंच्यांनी हांगातली म्हायती थोडी दिली की ह्या जागेचें कितें म्हत्व आहा. तळें आसा आणि बरोबर ताच्या वाघाचे जी थोडक्यात म्हायती तेंच्यांनी दिली. तुम्ही म्हाज्या फाटसून पळयता आसतले की एक बरेच पैकी मुखारच एक वाघ असो दवरलेलो आहा, ताका वागरेश्वर देव अशें म्हटलें जाता. आणि ह्याच हेतूसून जेन्ना हांगा राजन केरकर जे आयले आणि तेंच्यांनी पळयलें, ह्या बाबतींत ताणें परत एकदां विचार सरकारान हेचे करचे आणि परत एकदां ऐतिहासीक ही जी जागा जी आसा ते खंय तरी संवर्धन करचें अशें म्हणून तें सांगलें. त्या वाठारान आमकां लक्ष्मी नारायणाचें जें देवूळ आसा त्याच्या समोर पळोवपाक मेळटा जवळ जवळ शेकड्यांनी वर्सांचो वारसो असलेले दायज. हे पुराय जर आमी लक्ष मारलें जाल्यार कळटा की एक महाकाय मंदिर ह्या वाठारान असलें आणि ह्या मंदिराच्या लागसारूच एक मोठें तळें असलें. आणि हे तळें जें आसा हे तळें ह्या दिवचल वाठाराची शान असली. आमी जेन्ना मये वाठार पळयता त्या मये वाठारान जो दोंगर आमकां दिसता, दोंगराची रांग दिसता, हो पुराय वाठार जो आसलो तर थंय जेन्ना पावसाचें उदक पडटालें तें पुराय उदक सकयल येतालें आणि सकयल येवन ह्या दिवचल वाठाराक एक समृद्धी दितालें. आणि ताका लागून दिवचल ह्या नांवाचो अर्थ जाता डिचो हल्ली, म्हणजे ज्या वाठारान धिवर नांवाचे किंगफिशर नांवाचे पक्षी मोठ्या प्रमाणात मेळटा तो वाठार म्हणजे डिचोली. आणि ह्या डिचोलीन पयलींच्या जर आमी एकंदर इतिहास आनी संस्कृतीचो अभ्यास केलो जाल्यार लक्षांत येता की हांगासर मोठी ग्रेस्त अशी सांस्कृतीक आनी पर्यावरणीय दायज असलें. हें जें म्हाज्या फाटल्यान मंदीर आसा तुमकां समोर दिसता वागरो देव आणि मागीर फाटल्यान दीपमाळ आणि त्या शिवाय मंदिराचे जे स्तंभ आसा ते दिश्टी पडटात. एकंदर बारकायेनी ह्या स्तंभाचो विचार केल्या उपरांत कळटा की जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराज जे असले ते दिवचले रावताले आणि त्याच्या उपरांत जेन्ना छत्रपती संभाजी महाराज जाले तर तेंच्यांनी आपले वास्तव्य जे आसा वाडे जे आसा हे दिवचल हांगासर बांदलेले. आणि छत्रपती संभाजी महाराजा वांगडा औरंगजेबाचो जो चेडो आसलो अकबर द्वितीय तो हांगा दिवचल वाठारान रावतालो. आणि आमच्या समोर जे आमकां निमुजगो दिसता तो निमुजग्याची निर्मिती जी आसा बांदकाम जें आसा हे करपा खातीर छत्रपती संभाजी महाराजान राजाश्रय दिल्लो. तर त्या वेळार औरंगजेबाक प्रचंड राग येयलो आणि रागान तेणी आपलो दुसरो चेडो जो आसलो मुज्जम, जाका आमी बहादूर शाह प्रथम म्हणटा, तेका धाडलो. त्या बहादूर शहान येता आसतना जो रामघाट आसा तो रामघाट लाडफे गांवांत पावता, लाडफेसून वाळशी हांगासर येता आणि मागीर ते हांगासर येयले. आणि येताना तेंच्यांनी आमकां उल्लेख मेळटा इतिहासान की रामचंद्राचे जे गिमोणी पिळगांव हांगा मंदीर आसा तेचो विध्वंस केलो. एकंदर आमी ह्या वाठारा कडेन लक्ष दिता तेन्ना कळटा की नारायण देव जो आसा मुळगांव, त्या शिवाय हांगासर आमकां ही जी देवळां दिसता किंवा आमी जर जैनकोट हो वाठार पळयलो जाल्यार आमच्या नजरेक पडटा की जे मुर्ती भंजक आसा, जे मंदीर भंजक आसा तेंच्यांनी प्रचंड विध्वंस मांडलो. आणि त्या विध्वंसाची जी चित्रां जी आसा, ज्यो कुरू ज्यो आसा त्यो आमकां आयज लेगीत ह्या दिवचल वाठारान पळोवपाक मेळटा. हो पुराय जो आमकां हे जे कोरीव काम दिसता ह्या जांभ्या दगडाचेर इतके सोबीत सुंदर नागांचो देखाव असलेले किंवा कमळाचे एकंदर पाकळ्यांचे जे कलाकुसर आसा ती आमकां ह्या जांभ्या फातराचेर, जेका आमी इंग्लिशीन लॅटरायट म्हणटा, तर त्या फातराचेर केल्लेले आमकां पळोवपाक मेळटा. पयलींच्या तेंपार लोक सांगताले की हांगा फाटल्यान जे व्हडलें तळें आसा त्या तळ्याच्या काठाचेर पट्टेरी वाघ जो आसा तो लामगांवच्या वाठारांतल्यान हांगा येवन बसतालो सांजचो. आणि कालांतरान ह्या वाघान आपल्या गोरवांचेर आपले सगळ्यांचे रक्षण करचे म्हणून त्याची वाघरो देवाच्या रुपान जी आसा ती थापणूक जी आसा ती हांगासर
आमकां केल्ली पळोवपाक मेळटा. त्या शिवाय आणखी एक मोठें वागा सारकेंच एक दैवत हांगासर आसलें तेच्यो कुरू आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी एकंदर हो पुराय वाठार जो आसा हो आमकां जवळ जवळ 1000 वर्सांचो इतिहास सांगता. ह्या जे आतां माती भरवण जाल्लें तळें आसा त्याच्या देगेकूच आणखी एक ल्हान तळें आसा. तर तें तळें जें आसा थंय पयलींच्या तेंपार 12 म्हयने व्हांवपी अशी झर आसली. एकंदर त्या झरीचें उदक जें आसा त्या उदकाचो मोठ्या प्रमाणात उपेग जो आसा तो दिवचल वाठारांत चर्मकार लोक जे आसले किंवा कपडे धुवपी लोक आसले ते मोठ्या प्रमाणात करताले. दिवचल जो वाठार जो आसा थंय जशी आमकां नागझर पळोवपाक मेळटा तशीच ह्या अवचीत वाड्याचेर आसपी ही झर आनी तळें जें आसा हें आमकां ह्या एकंदर वाठाराचें दायज जें आसा, पर्यावरणीय दायज आसा, सांस्कृतीक दायज आसा, धार्मीक दायज आसा हेजेर आमकां म्हायती दिता. आनी ह्या सगळ्या गजालींचें संवर्धन आनी संरक्षण जावचें अशी हांव सरकारा लागीं मागणी करता. आनी दिवचलच्या लोकांनी आपल्या कडेन हो जो वारसो जो आमकां पळोवपाक मेळटा तेचे नव्या पिळगेक भुरग्यांक तेची म्हायती दिवच्या नदरेंतल्यान सुद्दां प्रयत्न करपाक जाय. लामगांव म्हळ्यार लामाग्राम जे बुद्धाचे तिबेटांतले पुजारी भिक्षूक आसले ते ह्या वाठारांत येताले. दिवचल वाठार जो आसा त्या वाठारांत वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान राष्ट्रांतल्यान लोक येताले कित्याक दिवचलची नामना त्या वेळार खूब मोठी आसली. आनी अशा ह्या दिवचलेन अवचीत आड्यार आसपी हें दायज जें आसा तेची राखण जावप चडांत चड गरजेचें आसा. स्टुडंटा खातीर जाता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.